दोन सिग्निफिकंट एक्झाम्पल. आता पार्सेकर सर हे पक्षाचे आदले मुख्यमंत्री. दुसरे नाव हे उत्पल पर्रीकर. तुम्ही अटेम्प्ट केला तांकां परत हाडपाचो? न्ही, आता 100 दिवस आताच जाता. हय 100 दिवस म्हणजे येणारे फुडल्या हातून जातले. अजून खूबशीं कामां आसा ह्या पक्षान भितर. पक्षाचें म्हणजे कितें तें खुर्ची ही बसून रावून काम करपाची खुर्ची न्ही. ही खुर्ची सगळ्यांक जवळ हाडपा खातीर चरैवती कित्याक म्हणटा की चलत राव. त्याच बरोबर प्रत्येकाचे काही लोकांच्या घरा वचपाक जाय, काही जाग्यांनी वचून मेळपाक जाय आनी योग्य वेळाचेर योग्य आसा ती भुमिका ती घेवंक जाय. त्या तुमकां वेळाचेर दिसता तांणी येवचें अशें? पक्षाक सांगलें न्ही, पक्ष हो सगळ्यांचोच आसा. पक्षान कोणाकच भायर उडयल्लो ना. केन्ना केन्ना कोण आपले स्वताच्या स्वार्था खातीर पक्ष सोडून गेल्ले असतात. त्या वेळाचेर ती ज्यो चुको जाल्यात त्यो चुको तांकां समजून येवं पर्यंत वेळ गेल्लो आसता. तो पर्यंत ती व्हॅक्यूम आसा तो कोण तरी दुसरो भरून काडटा. आनी म्हणून कशें आसा की पार्टीचें एक जें काम आसा तें पार्टी फाल्यां म्हाकाय रावचें ना. फाल्यां दामू नायक ओडून बसलो म्हणून कितें पार्टी थांबतली? आणि आज कला अकादमीच्या विशयाचेर येदे व्हडले आकांड तांडव चल्ला. तुमकां त्रास जायना? जे त्रास म्हाकाय जाता. हांव लोकांचे हें आसा तें आयकतां. म्हाका स्पश्ट सांगपाक कितें हांव म्हणजे एक कलाकार म्हणूनच म्हणना जाल्यार एक प्रेक्षक म्हणूनय म्हाका अडचणीचे विशय आसता. ह्या सगळ्या हातून भितर जो पळय म्हाका त्रास जाता तो दुसऱ्याक त्रास जाता अशी जाका पळय समजिकाय आसता पळय न्ही ताका कळटा तें. सो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर योग्य तोडगो योग्य वेळाचेर जातलो. तुम्ही आता म्हाका सांगू छापील उत्तर ना, दिलें, छापील योग्य उत्तर तोडगो ना. योग्य ना वेळाचेर जातलें. म्हणजे काही गजाली आसा ते सरकार आणि आमी आनी केंद्रांतले वरिश्ठ जे आसा ते निर्णय घेवपाचे आसा. त्या निर्णया प्रत्य पावतले आनी ते निर्णय घेतले कितें घेवपाचे ते. आयच्या घडयेक जो एक स्ट्रॉंग कन्सर्न लोकां मदीं दिसता, उत्तर गोंयाक एस्पेशली सगळे दिल्ली सावन येतात, ते व्हडले व्हडले बंगले बांदतात, विला बांदतात, येदे व्हडले हावसिंग प्रोजेक्ट्स येतात सगळे. आनी एक कन्सर्न जो सगळ्यांच्या तकल्या भितर येता की आमचे कडेन रिसोर्सीस आसा काय कितें ह्या सगळ्यांक केटर करपा खातीर. एक गोंयकार म्हणून हो जेन्युइन प्रश्न न्ही. एक सादो प्रश्न विचारूं? हय दिल्लीवालो काय खंयचो हो सादो जनरल विचारता पब्लीक. ताका हें वेगळें हें न्ही. हे जागे कोणाले विकता ते? सरकार जागो विकता तांकां. बरोबर. जागे गोंयकारच विकतात. मागीर पण त्या गोंयकाराक आपलो जागो विकताना खंयच हांगा क्वेश्चन मार्क येना? तो कित्याक येना? कारण ताका गोंयचो मोग ना? जाल्यार तांणीच विकलां न्ही तें आतां. कोणी विकलें तर? सरकारान प्रॉपर्टी विकल्या, सरकारान ऑक्शन केलां, दिल्लीवाले या, हरियाणावाले या आनी बांदात म्हणून तुमी. गोंयकार आनी वेगवेगळ्यो संस्था म्हणजे हांव कोणाचे पर्टिक्युलरली खंयचे म्हणजे एक हेंच नांव घेवना, कोणाले खंयचे देवळाची जागा, खंयचे चर्चीची जागा किंवा आनी कोणाची जागा घेवना. जागा तांणीच विकल्यात न्ही सगळ्यो भाटकारांनी. कोणाक विकल्यात तर तांणी? तो रस्त्यार कोण कोण येतात पळय न्ही तांणी कितली जागा विकल्या ते पयलीं पळयात. गोंयकार न्ही हे ते.